नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जपानाच्यो प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची हांचे कडेन हैदराबादात हावसात भेट घेतली. हे द्विपक्षीय चर्चेत दोनूय फुडाऱ्यांनी आपापल्या हिताविशीं भासाभास केली. भारत जपान आपल्या रणनीती संबंध अदीक घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. जपानान भारताकडेन नाते विश्वासाच्या बळग्यार चड घटमूट करपाक आदार दिला. आयज भारत आनी जपानान संवसारभरात अर्थव्यवस्थेत बऱ्यापैकी येस जोडला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है. एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे. फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळान वेर्णा उद्देग संघटना हांचे जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या जॉब फेअरात वांटो घेवन तरणाट्यांक AI शिकून घेवपाचो उलो मारलो. खाजगी क्षेत्रांत व्हडा प्रमाणात संधी उपलब्ध आसा, ताचो फायदो घेवपाची सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली. सरकारी नोकऱ्यां खातीर डिजिटल स्किल्स आसप बंधनकारक जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन हे एकत्र आयल्या आणि अशा पद्धतीचे ऑपॉर्च्युनिटीज हाची आत्ताच सुरवात जाल्या. हांवें म्हणलें की फाटल्या एका जरी खूब मोठ्या प्रमाणात रिप्रेझेंटेटिव्स हांगासर आयले, जवळपास 2,500-3,000 हजार भुरगे जरी हांगासर आयले जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली पयल्या फेजींतल्यान 400 ते 500 जाणांक ही ऑफर लेटर घेवपाक तांच्यांनी फुडें आयल्या, तांच्यांनी ऑफर लेटर घेतल्या. म्हाका खात्री आसा की गोंयांतल्या उरलेल्या इंडस्ट्रियल असोसिएशना कडेन ह्याच पद्धतीचो ही जॉयंट एसोसिएशनान सगळ्या एसोसिएशना कडेन अशा पद्धतीचो प्रोग्राम करून आमी जाता तितक्या मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांक ह्या इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमची स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम्स आसतली किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाची एग्जाम आसतली, ह्युमन रिसोर्स किंवा अदर्स ह्यो एग्जामी दिवपाक तुमकां कोणीच आवडूंक ना. वयल्यान जाल्यार तुमचो हांगासलो एक्सपिरियन्स हो कावंट जातलो. गव्हर्मेंटात आता एखादो LDC जर जातलो आसत जाल्यार ताका 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी आनी डेट 1 year एक्सपिरियन्स हे प्रायवेट सेक्टरांतलेय बी हे 1 year एक्सपिरियन्स ते काउंट केले वता. ह्या वेळार उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो, GIDCचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सरकारी अधिकारी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयली. गोंय सरकार सहकार विभाग आणि थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन लिमिटेड हांच्या जोड पालवान राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या फाटभुंयेर कृषी सन्मान दीस सहकार भवन फोंड्यां मनयलो. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, मुखेल उलोवपी डॉ. सचिन तेंडुलकर, गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकर, सहकार संघाचे अध्यक्ष संजय मांद्रेकर, सहकार खात्याचे निबंधक आशुतोष आपटे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी 2025 उपरांत बुडीत कर्जाची तरतूद अदमासपत्रकात करपाचे पुरायपणान बंद करपाचो सल्लो दिलो. ह्या बदल्याक CSIR निधीची खासा तरतूद करची अशें तांणी सांगलें. प्रवाहा भायर विचार करपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायली. अजून ताचो पावलूच पावना सहकार क्षेत्रांतल्यान. पूण बाबा नारायण बाब देसाय बी आसा पळय, म्हाका विनंती आसा की खंयच्या क्षेत्रांत गोंय जें आसा पळय न्ही ते फुडाकार घेवन काम करूंक शकतले एज फार एज सहकार इज कन्सर्न. केन्ना एक दीस तुमकां वेळ मेळत जायत हायलायट जाता बसुया, आय एम रेडी. जेणे करून आमी वेगवेगळी नवीन क्षेत्र जे आसा पळय न्ही त्या क्षेत्रांत आमी वचूं शकता. चड नाका, आमकां डझन भर नाका, 4-5 क्षेत्र घेवया. ज्या क्षेत्रांत भितर आमगे सोशल वर्क सगळे वर्कर जे आहा पळय न्ही, कार्यकर्ते आहा पळय न्ही, सहकार क्षेत्रांतले कार्यकर्ते काम करूं शकतले. फक्त तितलें कितें तांकां तो सपोर्ट जाय. निस्वार्थी लोकांची गरज सहकार क्षेत्राक आसा अशें आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी ह्या वेळार उक्तायली.
भूतकाळात कांय निस्वार्थी लोकांच्या योगदानाक लागून आयज सहकार क्षेत्रात बरेच कार्य उबे जाला, म्हणून तांकां फावो तो भोवमान मेळूंक ना अशी खंत तांणी उक्तायली. Societies are given justice not because of anything, कित्याक लागून न्ही, बट एक बारीक मनशागेलो तितू आत बोट आहा म्हणून आनी बारीक मनशागे थिंगा एक आत बोट आहा म्हणून ते सुवातेर जर तर आमी जस्टीस दिनाय जाल्यार वी आर द बिगस्ट क्रिमिनल्स ऑफ सोसायटी. साळगांव मतदारसंघात भाजपा युवा मोर्चान सुमार 200 तरणाट्यांक आस्पावीत केले. भाजपा युवा मोर्चाच्या सभासद मोहिमेत ह्या 200 तरणाट्यांक उपचारीकरित्या आस्पावीत करपाचे कार्यावळीत खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रनिर्माण तशेंच युवा मोर्चाच्या समाज उदरगतीच्या कार्यावळीत सक्रीयपणान वांटो घेवपाचो उलो तांणी मारलो. आणि गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसात ते ह्या गोंयचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले आणि त्यामुळे ह्या सगळें काम फुडें व्हरता आसतना एखाद्या मतदारसंघा भितर एखादी टीम ज्या वेळाचेर आमी स्ट्रॉंग म्हणटात महिला आनी युवा वगैरे कोणी तरी आमच्या अध्यक्ष नेहालान म्हणलें, आमचो वर्षदान सांगलें की महिला शक्ती आनी युवा शक्ती एकत्र जाली आसत जाल्यार आमकां कोण हरोवपाक शकना. आनी खरें जर पळोवलें आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघा भितर हे दोनूय टिमी बरे आसात. आम्ही महिलांचे कार्यक्रम वेगवेगळे. पेडणे नगरपालिका इमारतीच्या दुसऱ्या पावंड्यावयले काम बरेच दीस आडकून पडिल्ले ताका गती दिवपा खातीर थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी वाठाराची पळोवणी करून कामाक वेग दिवपाच्यो सूचना केल्यो. ह्या इमारतीक एक वेगळे आनी आधुनीक रूप दिवपाचो संकल्प आमदार आल्लेकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. नव्या आराखड्या प्रमाण बाजारांतले नुस्तें विक्रेत्यांक तशेंच भाजीपालो विक्रेत्यांक खातीर बऱ्यो सोयी सुविधा आशिल्ली व्यवस्था करतले अशें तांणी सांगलें. हाका लागून विक्रेत्यांक तशेंच गिरायकांक कसलीच अडचण जावची न्हय हाची खबरदारी ते घेतले. ह्या नव्या प्रकल्पात नगरपालिकेचे उत्पन्न वाडोवपाचेर तांणी भर दिलो. जे आसा पळय ते ए आनी बी हे दोन फेस आसा. बी फेस हो जावंक ना, ताका लागून आयज आमी आर्किटेक्चराक आपयला. तशेंच म्हाजो हें आसा की बऱ्यान बरें मार्केट जावचें थंयसर आमच्या गोंयांत पळोवंक ना कोणी तशें पेडण्यान म्हाका मार्केटान भितर चललें काय कितें वाव अशें दिसता, तशें म्हजो विचार आसा. आनी त्या कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग प्रो संस्थेन इंडोनेशिया आनी हांगा आयोजीत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग आनी बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीत उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. 26 ते 29 जून मजगती आयोजीत हे सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय वळेरेंत गुण मेळ्ळ्यात. हातूंत अहद मुल्ला हिका 42 किलो वजन गटात बॉक्सिंगात भांगरा पदक जाल्यार किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक फावो जाला. 10 वर्सां पिरायेच्या 38 किलो वजन गटात अवनीश शिंदे हाका भांगरा पदक मेळ्ळा. 12 वर्साच्या 32 किलो वजन गटात अंश पडकी हांकां किक बॉक्सिंगात भांगरा पदक मेळ्ळा. 35 वर्सां पिरायेच्या 88 किलो वजन गटात रविंदर हाका किक बॉक्सिंगात भांगरा पदक आनी बॉक्सिंगात लेगीत भांगरा पदक फावो जाले. तौसिफ शेख हाका किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक, कीथ सेबिस्तियन हाका किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक, इथन सेबिस्तियन हाका किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक जाल्यार गुरप्रीत सिंग हाका किक बॉक्सिंग आनी बॉक्सिंगात रुप्या पदक फावो जाले. ताचे प्रशिक्षक हुसेन मुल्ला हाणें लेगीत हे विशीं भांगरा पदक मेळोवन इतिहास रचलो. संवसारीक दोतोर दिसा निमतान भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फांट्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या दोतोरांचो भोवमान केलो. हातूंत डॉ. मिशेल विएगश परब, डॉ. अमर प्रभुदेसाय, डॉ. शिरीश बोरकार, डॉ. एडविन गोम्स आनी कॅज्युरिटींतले डॉ. सरफराज हांच्या निस्वार्थ सेवे खातीर भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीचे गोंय फांट्याचे अध्यक्ष गौरीश धोंड तशेंच सचिन जॉन आगियार हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.